रोटा उसवण सारको पावल आम्ही ओमान एअरपोर्ट आम पावले ओमान आणि आलू बेबींचे निदो ना आलू शो आम्ही पावली الساعة 9:55 صباحا ودرجة الحرارة الخارجية 24 درجة بالنيابة عن قبطان الطائرة كابتن نبيل العبد السلام وطاقم आलू उडवले ना रे What happened Aliyah? You reached Oman मेरे You happy? Yes you happy? नीचे आना रे Aliyah yo दाडा बॅग घालू से दाडा लागला चिपकू बेबी आणि उठायचं आता मिठाई आम्हीच पावली ओमान नायरा कैसी स्वतः ओमान पावनो बरं म्हणजे you're not happy? Happy. She's sad. Nare? Sort happy na? Masha happy ha? Okay. Side it. Okay. Okay. And back to school. Okay. आणि हाटला आहे ऐसनी आणि बाय हाटला आहे आता पावली आणि मुगे कान इतू सारको दुखपा लागलो मोद फ्लायटीक आवय देंवता म्हाका थोंडी जालो हा न्हू तेजे आनी बस सारकें हांव रोटालें सारकें इतू पेन हांवें केन्ना इतू हांव ट्रॅवल केलां फ्लायटीन केन्ना आमगे कान दुखना बट दीस टायम सारको चड दुखतालो सरा नायरा आनी आलिया दाखय तुमकां नायरा ते हाटले आहे हय देंवचा चलया गे डावन बाबा 1 मिनट डाडा बॅग गायंडी यो मम्मा हाती धर यो गुड गर्ल फर्स्ट एड रूम आलिया You are happy to be back? Yes? ते अजून स्लीप मोडाचे हां काम And we are back to Oman. What? ओय तू मरे तू कोटा आनो सो कितको येते चलिए हाती धर नाचे यो हॅलो सदाडा बरं असं ना So friends, इथे आता पावली एअरपोर्ट आम सगळं इमिग्रेशन केलें सगळं बॅगेज बी केलें आता मग आमच्या बॅग घालता चलया आणि आज येंदा के मरे फाउंटन से फाउंटन सो चलया दाडा गेलो न्हू सकल स्लोली दिस इज ओमान एअरपोर्ट हाली मरे बाबा कोण नाही नो लोक आज सध्या ट्रॅव्हल कोण न्हू जून हॉलिडेज न्हू स्कूल हॉलिडेज मुझे बेल्टाचे येतो गे मुझे बेल्ट हां 7 आलू देव रे सो ताका येयल्यो आमगे लगेज पाट सारके पयले आहाय आमगेल्यो
फर्स्ट आहे हे पाट सारखे कोटे आहे न्हू असली रिबनाच्यो डाऊट आनी ना हेच येताय सगळ्यो रेड रिबन घायलेल्यो होय सगळ्यो लायणीन रे फास्ट फास्ट काडपाची असली येयली नाही राहतोय एज इफ रावतली न्हू सुटकेस आणि एक येता हीच पिंक होय गोंय आम कितू कुद्रापा पळलो होयच येता पिंक कलर येता दर को तेका आनो अच्छे दाडा दिता ये येयल्यो सगळ्यो चलया मरे 2 मिनिट देखो नाही फास्ट त्या आणि कोणाले हिंगाय लागले तिथे एअरपोर्टाचे चल पुरो आपण स्टार्ट केले अलियाने स्टार्ट केले आमगे अलिया सुटके सुबाता अरे तुको जाता सारकी दर चल एक बरो पोज दी बनाच्या हात धरी ते सारखे टायर्ड जाला अरे भूकूय लागल तेका आनी मामा आमकोताय आमी आनी मागीर वयताय आमगेले फ्लॅट थिंग पार्क न्हू ते वॉटरफॉल आम रावताय दीदी गेला वॉशरूम काम दिसत बेबी सो फ्रेंड्स आमगे सुटके सगळे मेळ्यो फायनली चोड टेक लॉंग गेम आनी आम कितना कॅटिबिलर एक्सचे व्लॉग आम गेल्या हय आम गोवा वयता रोडा हे आम मेळले हे आमकां फेवरेट फ्रायडे सो दोगांयच आहे कित कोताय तीन चोलाय वयताय आमी यो ना म्हणचे चल वयताय 2 minutes now we are going come आपण थिंग दोल्या सुटकेस आणि थिंगा सोड गे मोको वयचा आता तू गे नेपा न्हू तू दॅट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट माइन युनायटेड कलर्स ऑफ बेनेटन एक्स नोटी चलिया दाडा हें कोता टॅक्सी बुक कोता कॅब गाडी बुक कोता चोय काम वी आर गोइंग कॅन्डी मॉल बाय अलिया सो हिंगसो गाडी बुक कोतली आनी आमगे कार आहा हॉटेलान दवरलो आहा आमी हॉटेल गॅरेज अलिया काम पार्किंगां दवरलो आहा सो ती कलेक्ट कोतली आनी मागीर जेवपा वयतली आतां चोय ते अलिया नाचोयता पोतून गेले फाटल्या अलिया काम ते भिरान तेको दिसता साम वयतली मो चोडो आतां आमी वयताय बेगीबेगी टॅक्सी घेवपा ऑलरेडी बूक केल्ली आसलीन कम अलिया वी आर गोइंग चोयली आमगेली टॅक्सी बसशी ना चोय आमी बसवली गाडये सो आतां आमी हिंगसो वयतली हॉटेलां आमगेली कार पिकअप करतली आनी मागीर आमी वयतली जेवपाक ड्रायव्ह करता वय तेगे कार अंकलागे कार ती चलया मरे कार हाडपाय मरे आमगेली तू 20 साल कार चल ना ती एक्साइटेड हा चोवपा डस्टान बोलो हास सो एक्साइटेड
काकू ते किती ते गोवा गेल तर लॅच बाथरूमाची सारखी दुखत ओके आम्ही मेडिसिन लायत तुका गारबार म्हणजे ओके मेडिसिन लायत आतला येणार बाबा दीदी आतला येणार का दुखता न्हू ते बँडेज कॅरी करपा न्हू बँडेज घायला आख्या ती सो केस बांदपा रे बँडेज आत गेले बांद केस बांद ते आता हय ब्रेसलेट तेके एक्चुअली तेके ब्रेसलेट वे डाडा को हावे ते बेबीन दिल ते का रे दी हुई रे मेडिसिन लायता तुवें बॅट केलो न्ही ते हँड वॉश घान दिता वचय धाडा दिता घाल बरी आहा ती मूवी एक रॅट Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The nights. सो फ्रेंड्स इथे आता मोहिता आहे गाड हाडपा ओके मोहिता पावले आम्ही आता मस्कट जाण आहे आणि या गाड्यात पाहिजे आपण हय सारकी डस्टान भल आसतली सो या एक्सायटेड हा चोवपा गाडी जायत दिसान चल ना सो या भितोवपाक केल्या ना झाडां भितोवपाक केली सारकी मामा आहे ना कितें हांगा सारको वचना हा सारको सनींग आयल म्हणटरी सारकें दूख सारकें सन बट आयज तितून नाही आसा सन ओके हा मस्कट चड सन ना चलया एक्सायटेड आतां मोयता एसी रूम कितें हें घेवपाची लिफ्ट Oops. Uy. अच्छा इथं आम्ही लिफ्ट घेतली फ्रेंड्स तुमचं आया आमगे एक रील येतलो सो फ्रेंड्स एक्साइटेड हा का चपायो चला चलिया I'm mistaken wrong floor है so हम पता ना उस बाबा है so यू जीती नो आमगे एलजी नो UG आमगे यू जीती किते era Paulo LG हाँ ओए पाउल एलजी आमगे यूजी so friends आगे तुमका गाड़ी so friends कार आई कार आमगे कार oh my god clean हमरे so but this nano ओए फ्रेंड्स डस्ट आजचा मग याद की चालेल आजचा एक पॅटर्न झाला ओके आता मस्त आहे बस आता मग त्या मामा पिकअप करतो बॅक टू ओमान पावली आणि वेदर सारको बरो प्लेझंट आहा चड यू नो थंड ना चड गरमी ना सारकी बरो आहा असो 8 टायम जाला हिंगा 11 o'clock ओके मॉर्निंग आणि ॲशली आनी अनायरा गेले गाडी हाडपाक सारकी यू नो न्हीद ना काल राती बी न्हीद ना फ्लायटांकूय बी न्हीद ना कित्याक अर्ली ह्या जागा आहलो न्हू सो तेका लागून न्हिदोंकूय मेळना आनी मागीर देंवता प्लेन म्हळ्यार कान सारको इतू दुखपा लागलो सा उसोडपा लागलो बिकॉज म्हाका थोंडी आहा न्हू सो सारको हांव दुकां झोऱ्यो सारकें एसो पेन हांवें मुगे लायफान म्हणटो हांवें कानाक केन्ना हें केलो ना सायबाशी सो मागीर देंवल म्हणटरी जालो थोंडी आहा न्हू तेका लागून जाल तो म्हाका आनी चोय आमगे सगलीं बॅग्स
चंय सारकें सगळें गोंयच सामान जेवणाची. ओके आतां गाडयेन आतां आमी वयताय चोया जेवपा वयताय हुंय रेस्टॉरंटा ओ मॅकडॉनल्ड्सां तूं कितें घेवन सो ती वयताय आमगे फ्लॅट बॅक टू निजवा. सो या वोसोन न्हांवपाचें रेस्ट घेवपा दीस भो सारकी एस्सो न्हीद येता म्हाका सॉलीड न्हीद येता. मिस कोता गोंय वचून केदो आतां तितली चोया नेक्स्ट वेकेशन. ओके सो चल मागीर मेळटा तुमकां येतलो आसली. चल बाय मागीर मेळटा. हा मागीर चड दीस उरले न्हू रे बंद चलतो मरे. तो स्क्रॅच कोण गेल रे दोडलो भुरगीं सकल आसताय थिंग घाताय स्क्रॅच. ओके चल आतां वयताय. ओके तें रोट एशें चोय आमी येयली आनी कार सारकी डावन पळोव न्हू रे बॅटरी. हय बॅटरी चल बरें दिसलें आमगे कारा हायन पोतून रे बाबा. हय बरें जालें. सो आतां प्लॅन केला मॅकडॉनल्ड्स घेवपा मरे. मॅकडॉनल्ड्स खाताय कितें आनी वयताय घारा जायना हुंय रेस्टॉरंटा वचपाक. म्हजे कान अशें अशें करून टायट जालो आहा असो आजून. सो चलया 30 मिनिट्स. सो आतां आमी वयताय मॅकडॉनल्ड्स न्हू रे. ओके चल मागीर मेळटाय तुमकां. आमी वयताय चंय मॅकडॉनल्ड्स. सो आतां हिंगा बसून हाय आमी. सो येस हिंगा बसून हाताय आनी मागीर भायर सरताय घारा वचपाक. चंय आमी सगळीं आतां जेयताय. ओके आनी मागीर मेळटाय. चल बाय बाय. हेंचे पावली घारा आनी सगळो सुटकेसान लोड आनी न्हिद्यो तोंडा चोवपा न्हय आमच्या न्हू रे आलू. वयसले आनी 4-5 पाट रावन येयल्या गाडी न्हिदे बार. चल या पावली आनी चोंडाच हे सारकी काम. भितर सरली चोय आहे. कार्पेट हय हा गारपान बरें दिसलें जिवा आनायरा तोंडाचे केस बेस. सगल्यांगे तोंडान टायरिंग फेस. बरें कोल्ड कोल्ड आहा भितर घर आनी दाडांचो आतां एसी घाली हांवें तोंड आहा रूम सारको चिलिंग चिलिंग. A few moments later. सो पावले आतां पावले फ्लॅटा सारकी टायर्ड. आतां वयताय न्हिदो आमी न्ही रे बेबी. ओ आई आतां वयताय आमी सगळीं टायर्ड जालीं. बरी शीं आतां न्ही रे आनो. फॅन ऑफ एसी ऑफ सारकी चड थंड आहे. हय आयसे सो. आतां वयताय न्हिदो. चल गो या गो. चल आतां वयताय. गुड नायट फ्रेंड्स. गुड नायट आनी मागीर मेळटाय तुमकां. बाय 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 कर आलू बाय कर. बाय आलू न्हिदेचे हा. चल बाय बाय बाय. मागीर मेळटाय. सी यू.